मोगाच्या भाव भयणीरो आमी आयच्या दिसा नियाळतांव विशयी तिरस्कार द वर्स्ट ट्रॅजडी इज रिजेक्शन इन वन्स लायफ अदी भिरांकूळ घडीत एका मनशा जिवीत जावचें तिरस्कार रिजेक्शन ताच्या वरी अनाहूत जावयेत नाश जावयेत जीव गाजो करयेत ह्या ताचे वयर झुजोवन घेवन आमी जेजू बरी जैत जावं की सकता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाचें सकाळीं आमी पळयलें कशें तिरस्कार म्हज्या जिवितांत जालें जेजूच्या जिवितांत जेरमाया प्रवादीचें जालें पूण देव आमकां कशें स्विकार करता आमी नियाळ केलें समजून काण गेलें तर आतां बरें करून आयका तिरस्कार केल्ले सारके रितीन आमी समजून घेना जाल्यार आमकां पिडेन बदलो जाता हाची वाचपां हाच्या रितीन खातीर आमी देवान नम्यान दिल्ली अशी आसात पयल्या वाचपा वता तुमकां हांव वापरपाचें हेब्रेवांत बरयिल्लें तें तुमी कोणाकी तुमच्या घरा बगला आयल्या की तिरस्कार करिनाकात आयकलां तुमी न्ही तिरस्कार कित्याक तुमी कळनासतना तुमच्या घरांत देव म्हणयारांक सांतांक तुमी ते सन्मान दिल्ले बरी जायत प्रेज द लॉर्ड तर मोगाचो कोणी आमच्या घरा बगलाक येवन दी भिकारी जावं कोणी येवं केदाळ चल न कळ आमी म्हणून वचो नेणा आमी कोण कशे खंयच्या गरजेंत आसात देखून सांत मार्टीन टोर्स म्हणून एक क्लास आहा तो शिपाय जावन आसलो एक दीस तो शिपाय बरें जाता आसतना तो एकलो पळयता भिकारी थंडयेंत कडकडचें कितें करचें ताका कळना अरे ताचेर दुसरो कोट कांय दुसरें ड्रेस स्वेटर कांय ना आपणाचो कोट काडटा अर्दो पिंजून ताका दिता ताका दिवन घेवन तो घरा येता घरा येवन रातीक तो मागणें करतना जेजू ताका दिश्टी पडटा अर्दो कोट घेवन जेजू त्या भिकाऱ्या रुपार थंयसर आसलो ताका दिल्ले सांत जुवाना म्हणून मस्त दुबळें चेडूं घरा कामाक आसलें बोकऱ्यां पळोवच्या कामाक आसलें ताका ती थंडयेच्या दिसांनी कडकडायलो तो सावकारानय ताका एक स्वेटर बरेंशें दाटशें जॅकेट अशी दिल्ली ते मिसाक येतना ती पळयता एका एका दुबळ्या मनशाक कडकडचें कितें करचें कळना ती स्वेटर तिका दिता स्वेटर जॅकेट दिता आनी येता घरा येतना पळयता कडकडतो सावकार अरे तुका दिल्लें तें खंय गेलो तें मारो तो बेल्ट काडून मारूंक येताना जेजू ते जॅकेट काडून येवन जनांडला येता मोगाचें दोन दाखले आमी आयकले तशें देखून आमी कोणाक निर्गार मातये वचवांजली 25 अध्याय 28 वळींत म्हणटा निमाणे जरती जेजू कितें म्हणटा हांव बुकेलो तुमी म्हाका खावंक दिलें हांव बंदेंत आसलो तुमी म्हाका भेट दिली हांव पिडे आसतना तुमी म्हाका दिलें जाल्यार ही सारका केदाळा सोम्या आमी पळयलें तुका केदाळा आमी तुका हें केल्लें सोम्या म्हज्या दुबळ्यांतल्या दुबळ्या अती भावा ना भयणीक तुमी म्हाका केलें तें म्हाकाच केलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तर कोणाक आमी तिरस्कार करता जेजूकूच आमी तिरस्कार करता सावलाक दमास्काच्या वाटेर सारल्या जेजून सावला कित्याक तूं म्हाका दग दिताय ताणें जेजू दूख दिवना क्रिस्तांवां दग दिल्लें पूण क्रिस्तांव दिता म्हाका दग दिताय बदलावान जाल्ली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ते आमी स्विकार करता आसतना हेच्या किर्तनां म्हणल्या बरी ती आमकां निजाकी सोम्याचो उजवाड फावो जाता आतां मुखार व्हरता आयका बरें करने आमी स्विकार करना जाल्यार आमचें ती बदलावं जाल्यार 5 म्हयन्याची पिडा जाता आमी आतां फेब्रुवारी 11 तारखेक सोमारा दिसी लूद साहेबीचें फेस्त पापसा जुवां पावल दुसऱ्यान स्टार्ट केलेलें सगळ्या संवसाराच्या पिडेस ताका तरी मागूंक आमी चिंतांव कुडीची पिडा मात्र हांगा पळया पयली पिडा भिरांकूळ पिडा ती सायकोलॉजिकल सिकनेस हाची हेरोदरायाची पिडा आज हेरोदराय पळया हेरोदराय जेवण आपयता आनी हेरोदाय ते कुशेन ताका बंद गेल्ले बायले हेरोदिसाक वनियेक 2 गाणे नाल्लो वनिये कडेन कादर जाल्लो देखून हो म्हणटा सांग तुज्या बाबाच्या बायले दवरचे ते सोमानय म्हणल्या की हेरोदियासान ताका लागून ते जेलान घाल्ले कुशेन आयकतालो पळयाची चिंता पळया सूख चिंतप तो कितें करता पार्टी करता जेवण करता हे करता चिंता आनी थंयसर सगळ्या मुखार हे सालोमे ते चेडूं नाचता नासलें ताका प्रॉमीस करता भास दिता की तेंय तूं माग हांव तुका दिता चिंता पळया हां आनी थंयसर कितें अर्दे म्हजो राजाचो अर्दो वणटो म्हाका तुका दिता तें येवन दिसातना हाचें चिंतप ताका दाक्षिणेक लागून ताणें रूख चिंतप बदलूंच्या बदलाक तो तसले जीवशी मारू वचूंक पावता नेगेटीव थिंकींग
कितले क्रूर चिंतप म्हळ्यार मनशाचे नेगेटीव चिंतप कितल्या पयस पावस म्हळ्यार आनी एकल्या ज्यूस मारूंक सकतात आनी एकल्याक काडूंक सकतात. हे दोन रितीन एक नेगेटीव म्हजे भशेन चिंतचें हांव हुशार न्ही, हांव बुदवंत न्ही, हांव खंयच्या उपकारा पडचें न्ही, तसलें म्हण नेगेटीव चिंतप कर आपणाकच हांवें करगून करचें. सायकोलॉजिकल अरे रॉंग थिंकींग सायकोलॉजी हांव स्पेशलायज केलां तातूंत देखून कावन्सिलींग परत करचें ताच्या खातीर. आनी आमकां आमी सगळें करचें ह्या हेरा विशयांत केदाळे खंडन करचें केदाळे भशेन. आनी म्हाका थंयसर येना चिंतप सारकें चिंतप नासतना हांवें दुसऱ्या चिंतपा प्रमाणे वायट करून पावचें. नेगेटीव चिंतप ह्या सायकोलॉजिकल सिकनेस. केदाळ पळय वायट चिंतना, खंय जाल्यार बुरशीं चिंतना, केदाळ मरचीं त्या काडयां मसराचीं हग्याचीं चिंतनाचीं तसलीं चिंतना आटोवचीं. नेगेटीव सोड 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 चिंतल्यार एंग्जायटी जाता म्हणटा ताका सोड चिंतप जाता मागीर मानसीक जाता. मेंटल हॉस्पिटलांत एडमीट करचें पडटा. मेंटल जाता हेरोद्राय मेंटलच म्हणले भशेन नाजाल्यार ताका ज्यूश मारचे ताणें ते असले चिंतप सायकोल केदाळ नेगेटीव चिंतप जाल्या क्षणी आमकां सायकोलॉजिकल सिकनेस ह्या मानसीक पिडा जाता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. एक घडी बरी घडयेर हात धरा तुमच्या ती आमचे ती मानसीक चिंतप सूख चिंतप मेंटल सिकनेस हॉस्पिटलांत आसात सायकियाट्री डिपार्टमेंटांत तांचे खातीर मागया. केदाळा पळयलें नेगेटीव कोडी काडची, खंडन करचें, जडती करची, खबरो करचें, मान नश्ट करचें, मान काडचो. केदाळा पळयलें उलटें उलोवचें तस जाल्यार चिंतप ह्या आपणा विशयांत नेगेटीव चिंतप, वांकडें चिंतप, लो सेल्फ इमेज आपूण कांय बरो ना म्हूण चिंतचें, इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपूण कसले उपकार आपण तितून चिंतून चिंतून चिंतेಗೆ ದೂಡುತ್ತದೆ ಕನ್ನಡನ एक ಗಾದೆ. चिंतून चिंतून करगोवन करगोवन मरता हांव. मोतीची पिडा चिंतपाची पिडा आमकां सडल्या. चिंतून चिंतून आमकां कुडीची पिडा करून घेतल्या. ती सगळी चिंतपाची पिडा मोतीची पिडा सगळी बस्ट पिडा सोम्या समोर पूण मागणे करया. हालेलुया 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 वकड्यार गा महिमा तुका जेजू. प्रेज लॉ प्रेज जेजू थँक यू जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. दुसरी पिडा भिरांकूळ पिडा हेरोदियसची पिडा. हेरोदियस आज आयकली ती जावन आसा इमोशनल सिकनेस भोगणांची पिडा. भोगणांची पिडा इमोशनल सिकनेस. म्हजीच भोगणां म्हाका कंट्रोल करूंक जायना. म्हजीच कशी जायची हंकाराची पिडा थोड्यांक आपुणूच बुदवंत आपुणूच कोण सांगचे आनी हेरोदियास पळय हगेस करचे इमोशनल हगेस सुचचे. ताणें बऱ्याक सांगलां वनी हें दवरचें बाद कर नजो म्हणून ते ती दुंच्या बदला की हगेस तिरसून ती वाट सुजून आसली. खंयच्या रितीन हगेस सुचतली एक पिडा. हगे फारीकपण घेवची एक पिडा ती. कितेंय म्हूण तूं कितेंय जावं आपूण म्हणी करना ती पिडा तसली. तशीच मोसराची पिडा. मोसराची इतले पोटजाळ जावन घेवन नांव पाड करचें. स्वार्थाची पिडा 7 लक्षणां 7 वाडची. बेबदेपणाची पिडा आसा ती कंट्रोल करूंक जायना. बेबदेपणाची इमोशनल सिकनेस तें बेबदेपण आनी लक्षण एक पोटारपणाची तशें आळसायेची आनी खामूकपणाचें. खामूकपणाचे वरवीं इतलें सगळें तिली पिडा आसा आमचे थंय. तर ती पिडा सोदून काडया आयच्या दिसा सोम्याक समर्पून दिवया. हांव मागीर सांगता ही भोगणांची पिडा. म्हजी भोगणां म्हाका कंट्रोल करूंक जायना. राग येताना खाण मान उडोवन चिंता हांवें खाण कितें म्हणून. राग येताना कितें म्हणटा म्हाका कळना तें विचार. स्वार्थ जाल्यार जाय म्हळ्यार जायत कशें जाल्यार जायत तें. भुरगीं पळय थोडे पटी आसात कितें धाडान बोडर घेवन तसली पिडा ती जावन आसा भोगणांची पिडा. तिसरी पिडा जावन आसा बुदवंतकायची पिडा. इंटेलिजन्स सिकनेस म्हणटात. हेरोदियसाची धूव सालोमेची पिडा. तें डान्स करता राय ताका प्रॉमीस करता तुका जाय तें बऱ्यांतल्या बरें इसारचें सोड न्हू आवयचें उतर आयकून घेवन ताची सीस मागता. तितलें आक्कल नाय तितलें चिंतप नाय. मर्डर कर नजो इतलें बरें डान्स केल्लें सक्कड येता म्हूण नाच जाता तशें कर नजो म्हूण तितलें चिंतप नाय. ही पिडा बरी चिंतप ना. बरें म्हळ्यार बुदवंत काय ना. बुदवंत काय खंयचें बरें खंयचें वायट सोदून तितलें कळनाय. डान्स करूंक कळटा गे हाका सगळ्यांक समा करूंक कळटा गे सगळें दादूस करूंक कळटा गे हें कळनाय. बुदवंतकाची पिडा. बुदवंताक 3 कडेन म्हणून तुमी आयकूंक बरो
चडशी कुले बुदोवन काय वाटेर पडची गत आं चड न्ही सोम्याची बुदोवन काय पवित्रात्म्याची बुदोवन काय आमकां जायचे. ही पिडा कठीण ती हेरोदियासाची दुयेची सालोमे म्हणटा तेचें नांव ताची पिडा जावन आसा. प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया. परत्यान एक घडी हात धरा तुमचे दोनी. आमचे थंय बोगणांची पिडा आसा. म्हजी बोगणां इमोशन्स कंट्रोल करूंक जायना. रागाची राग येतना कितें जाता कळना म्हाका. हागे करचें कोणें दुखयलें ताका बुकसूंक जायना पिडा आसा. मोसराची पोटजाळ तें बरें जाल्यार पळोवंक जायना. नाका जाल्यार खबरो करतले. स्वार्थाची जाय आनी जाय केदाळ पळयल्यार समाधान ना. बेबदेपणाची आमच्या कुटुंबांत आसा पिडा ती. कितलें लॅकमे पियेनासतना पियोवन पियोवन जिवीत पाड करून घेता. कितलें सांगलें आयकनात. पोटारपणाची खावचें आनी खावचें. आळसायेची आनी कामुकपणाची कितें सांगल्यार जायना. कामुकपणान बुडोवन घेवनात. वॉट्सॅप, पोर्नोग्राफी, ब्लू मुवी, प्रद्वाराची आपणास कुडीचे संबंदाची लैंगीक पातकां ती पिडा जावन आसा. आनी तिसरी बुद्धवंतकायाची आमच्या दिल्ली बुद्धवंतकाय देवान बऱ्याक उपयोग करचे बदलाक वायटाक उपयोग करतात. पळया सालोमेन जुश्य मारच्याक म्हाका आतांत जाय तपकां ताचें सीस म्हूण केलें. चोर बुद्धवंतकाय आमी दुरुपयोग केल्या खातीर ते चोर पिडेले गूण करच्या खातीर मागणें करया. हालेलुया, 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 हालेलुया. वाकण्यार गा महिमा. प्रेज लॉर्ड, प्रेज जीसस. थँक वाकण्यार गा बरें कर म्हटल्यान. हालेलुया जेजू वाकण्यार गा महिमा. प्रेज लॉर्ड, प्रेज जीसस. थँक जेजू. हालेलुया वाकण्यार गा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया वाकण्यार गा महिमा. प्रेज लॉर्ड, प्रेज जीसस. थँक जेजू वाकण्यार गा महिमा. हालेलुया, हालेलुया जेजू. जेजू सो तरची सायकोलॉजी सिकनेस, इमोशनल सिकनेस जेजू तसे इंटेलिजंट सिकनेस ते गुण कर समया जेजू. ह्या घडी तूं गुण कर. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हांव जाल्यार 5 समलीची पिडा आमी कुडीची पिडा मात चिंता. चवथी पिडा भोव भिरांकूळ पिडा स्पिरिच्युअल सिकनेस, आत्म्याची पिडा. स्पिरिच्युअल सिकनेस कोणाची? सांजवां बावतिस्ताची. तुमी सांज बावती कशी आयका बरें कन्हय. सांजो बावती जाकरीन एलिझाबेथ म्हाताऱ्या जल्मलो. तो आवयच्या गर्भांत आसतना मोरये बायर भेट दित आसतना त्या बाळकान उडला आसतना उडी मारून सैमाचें पातळ बोगसारलें. सैमाच्या पातळाक बोळसातना ताका बोगसारलें. बावतिजमान न्ही आवयच्या गर्भांत से. तो जल्मल्या वेळार ताका बावती नांव दवरता आसतना जाकरीचें तोंड सुटलेलें आनी हो भुरगो मुखार कितें जावं पावो तुमी चिंतलेलें. आनी उपरांत तो जेजूची वाट तयार केल्ली. कसलीं उतरां. तुम्ही यज्ञाच्या पिलानो कोणें सांगलें तुमकां ती देवाचे दार पयसे येते वाट तयार करा म्हणून वाट तयार केल्लो. उदकांक बावतीम दिल्लो. उपरांत जेजूकूच देवाच्या पुताक तो बावतीम दिवन सांतिमा त्रिंदादीक पयले अनुभव केल्लो. देवाचो दुसरो पूत बावतिजमा आयला. पवित्रात्मा पारव्या रुपी देवला आनी बापाचो थाळो आयकला. पयलेंचो सांतिमा त्रिंदादीक अनुभव केल्लो सांजवां बावतिस्त. तो इतलो खालतो गे जेजूच्या पांयाच्या वाणो सयती सोडूंक हांव योग्य न्ही म्हणचो मनीस. उपरांत जेजू येता आसतना अबळे देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटा म्हणून दाखोवन दिलो मनीस. उपरांत लुकास वांजेल तुमी म्हाका वाचात. हांव आतां वाचना वेळ जाता ते करूं. लुकास वांजेल 7 अध्याय 19 अध्याय 7 अध्याय 19 वाक्य म्हणटा. तो जेलांत आसा. जेलांत आसतना तो आत्म्यान तो निराश जाता. अरे जेजू क्रिस्त येवंक पळयना. जेजू तसो मावशे भाव लक्ष सैरो आवय बबण्यो न्ही एलिझाबेथ आनी ती बबण्याची भुरगीं. ताणें चिंतलें जेजू क्रिस्त सैन्य ती बांदून घेवन ताका सोडयतलो जेलांत म्हणून आशेन आसलो जावंक पुरो. ताणें देखून दाखोवन दिलें अबळे देवा शेळी. आतां तो धाडटा येवन सो आसो तुनसुगी या दुसऱ्याची वाट आमी पळयचे. हें उतर पळय आं. येवन सो आसा तुनसुगी या आमी दुसऱ्याक आनी एकल्याक पळयचे. म्हळ्यार हो आत्म्यान स्पिरिच्युअल सिकनेस आत्म्यान निराश जाता. मोगाचून आयका बरें कन्हय. सूख समोर खाण्यार गाते जायते बडी मदर तेरेजा कलकत्ता तिचे बूक तुमी वाचूंक जाय. ती काय तशेंच बगुल्लें. तुमी मागणें करतात इतलें मागणेंच देव आयकना न्ही. सूण सोडचें मागणें.
तुम्ही मागणे करता इतलें देव लागीं आसलो बसतलो, आतां देव लागीं आसा ना म्हूण दिसचें. अरे हांवें कित्याक इतलें मागता करता, देव कित्याक म्हजी मागणी आयकना. मागण्यांत निरास भोगचें, देव ना म्हूण भोगचें. हांव थंयसर देव म्हण अरे मदर तेरेजा कलकत्ताचे आनी कुर्साचो सांजू हांव ताका दोगांक भोगले. हांव सांत तेरेजा जेजूच्या ल्हान भय पळय ताका तेगांक हो अनुभव जाल्लो. स्पिरिच्युअल ड्रायनेस म्हणटा ताका. होत तराची एक निरास. रेतेर नाका, मागणें नाका, तेरसी नाका, खंयचेंय नाका. देव ना, देव कित्याक हे प्रेज जालो कसो जालें, हात वयर कर मागणी करचें नाका जाली अशी अतबी तरान चिंतना येवची आनी आमकां दोसची. एका वाटेन म्हणचे ना 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 म्हणून तशें देवा, देव आसा, देव राखता, देव सांबाळटा हें करता. आनी एक वाटेन वास्तवीक परिस्थिती अशी भोगची. अरे हें कित्याक अशें जाता तशें ती स्पिरिच्युअल सिकनेस, भारी डेंजर सिकनेस ती. त्या टायमार निजा की आमी खरेपणा मुखार वसना ना सामकी साध्य आसा. देखून बोगरचे थोडे पडी चिंता पळय इतलो मागतालो तो, इतलें जालो थान्यांगी जीवघात केलो. अरे इतलो मागतालो करतालो, इतले रे तरेन येतालो, तो असो जालो. ताका स्पिरिच्युअल सिकनेस ह्या भितराची पिडा आसलेली. ताका कोणूच गायडन्स दिवचें, कोण ताका समजून दिवचें ना जाल्यार देखून. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. तर उडा आसतलो 4 नंबरची सिकनेस पिडे खंयची सगळी पयली सायकोलॉजिकल सिकनेस ह्या मानसीक पिडा, दुसरी इमोशनल सिकनेस ह्या बोगणांची पिडा, तिसरी इंटलेक्च्युअल सिकनेस ह्या बुद्धवंतकाची पिडा, चवथी स्पिरिच्युअल सिकनेस ऑर आत्म्याची पिडा. ह्या 4 पिडे लागून सायकोसोमॅटीक कुडीची पिडा. केदाळ ही पिडा गूण जाता 4 नंबराची, कुडीची पिडा गूण जाता अजापान जाता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. पण ह्या 10 जण खोडकार तांतलो एकलो पाटी येता आनी जेजूच्या पायले पडटा आनी परत जेजू म्हणटा तुका तुज्या बावर्थान समोर गूण जाले, पिडा गूण जाल्या, कुडीची पिडा गूण जाल्या. पूण ही चिंतपाची पिडा, भोगणाची पिडा, आत्म्याची पिडा आनी बुद्धवंतकाची पिडा गूण जाल्ली. तो संपूर्ण जावन गेलो. समजता तुमकां, समजता मू. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तर असली पिडा गूण जाचे आमकां स्विकार करच्याक आमकां जाता. प्रेज द लॉर्ड. हांव आखेर करता दोगा सांतांची जिणी दिवनी आनी 3 गणितां दिवन आखेर करता. केन्ना स्विकार करचें कितले कश्टाचें, स्विकार करतना कितें अजापान जाता म्हणून. पयलो हांव सांगलें कुर्साचो सांजवां. कुर्साचो सांजवां कार्मेलीत पाद्र्याप. ताणें ते कार्मेलीत मेळांत बदलावन हाडली, सुद्रा पडले. बदलावन हाडल्याक ताका स्विकार करचे बदलाक कार्मेलीत पाद्र्यापांनी ताका रुमांत सावी घालून दवरली. 8.5 म्हयने ताका भायर येवंक दिवन हाडलें. ताका रुमांत ब्रेड दिवन चाले आनी हर एक फ्राद पाशा जाताना ताका कोड्दावन मारूंक आसले. पाप बावडो निरास देदेस पोजोवंचो बदलाक थंयसर आसतना ताणें सगळें जेजूचो कुरीस काणयो नियाळतलो आनी मागणें केलें. आनी थंयसर ताका देवाची जाणवाय इतली मेळ्ळी की डार्क नायट ऑफ सोल ताचे कॅन्ट्रिकल प्रतने त्या दाळा बरयल्ले. कशें देव ह्या निराकर्षंती देव कशें स्विकार करता, कशें म्हाका सांबाळटा म्हणून भोव अपुर्बाचो डार्क नायट ऑफ सोल म्हणून ताचे डार्क नायट ऑफ सोल ताणें बूक बरयल्लें. तो मिस्तीक जालो. मिस्तीक म्हण समया जेजू क्रिस्ताकच मेळोवन घेवन पट्टून धरलेलो. देखून कुर्साचो सांजवां म्हूण ताका नांव पडलां. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. दुसरी सांतीनी सांत मार्गरेट मेरी आलोक म्हूण तिचें नांव. तिका जेजूचें भोव पवित्र काळीज जेजू दिश्टी पडूंक लागलो. तिणें सिस्टरांक सांगलें सिस्टर म्हाका जेजू दिश्टी पडलो जेजूचें पवित्र काळीज. तुका पिशा लागला, तुका देंवसार लागला म्हणे, तुका देंवसारान तेंचें तें विजन येनी देवानी म्हूण तिका सावी घालून भितर दवरलें. भितर दवरून हर एक सिस्टर पाशा जाताना आगमेंत उडोवन सतमंत म्हणून वचूंक आसलें. चिंता परिस्थिती आतां सिस्टराची सिस्टर मार्गरेट मेरी आलोक म्हूण तिचें नांव जेजूचें पवित्र दिसता. तिका स्पिरिच्युअल डायरेक्टर पाद्र्या पावलो आनी कोण ताचेर सांगलें. ताणें सांगलें तो पातयेलो पळय ह्या सिस्टराक खरोच जेजू दिश्टी पडटा. खरें तूं बरें बरोवन काडया बाय जेजूची कितें सकड प्रॉमीस ताणें कितें सांगता बरोवन काडया म्हणे आनी जेजूचें रूपणें सोडय म्हणे तें काळीज. आनी कॅथेड्रलांत ताणें भक्ती पळोवन सुरू केलें. लोक येवंक सुरू जालो. त्या दाळा सिस्टरांनी बागी लोक तेका सिस्टर भायर हाडले. ते दवरपर्यंत तिका देंवसार लागला म्हणून अगमेंत उडोवंक आसलें. कशें पळय तिका स्विकार करुना. पूण आज सगळो संवसार जेजूच्या पवित्र काळजाक भेटून दिला, कॉन्सेक्राक दिला.
पण ह्या खंयच्या देवाचे स्वीकार करनातल्यार पूण ती बाबडतां ती रावली निजागी करत रावली कशी पळया सोम्या सांगता ती जैत वचोंक पावली जेजू स्वीकार केले प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तीन घडी थंय इमोशनल सिकनेस म्हणे बोगणांची पिडा गूण जावची मोगाचो न्हू ब्लेसड राणी मारिया भाग्यवंत राणी मारिया तुमी आयकलां मू भाग्यवंत राणी मारियाच्या कुटुंबाचे कशें पळया ती पिडा गूण जाली तिका सिस्टर राणी मारिया इंदोर लागीं ती दुबळ्या लोकां सांगता एकठांय करून तांकां पुरा काम शिकोवन ग्रेस्तांच्या घरा कामाक वचनाटल्या खातीर रागान बासारतान ओडून 23 पटी सुरी घालून ज्यूश मारले सुरी घालून ज्यूश मारले त्या बिल्बो सिंगन तो जेलांत आसलो पळया त्या दाडा ती सिस्टर मारिया राणी मारिया भाग्यवंत राणी मारियाची भयण सिस्टर सेल्मा म्हणून ती जेलाक येता आनी खंयच्या हातांत जिजू मारले त्याच हाताक राखी बांदता आतां उपरांत तीच एका पाद्र्या सांगता वकिला म्हणून केस फाटीं काडता मोगाची भयणी ज्यूश मारला पूण हाका स्विकार करून घेवन केरळा आपूण व्हरता तांच्या सिस्टर राणी मारियाच्या शेजारनी सिस्टर आमच्या सेमिनारींत आसा शिकता ती म्हणटा त्या दाळा तो येता आसतना गळगळ्यान रडता हिंदू बिल्बो सिंग तो पातयेवंक जायना कशें म्हाका 23 पटी सुरी गेल्ले त्या मनशा तीच कुटुंबाची म्हाका बोगसून जेलांत भायर काडून तांच्या घरा आपूण व्हरतात गे रडतात गळगळ्या बापय न्हिदलेलो आलो कित्याक बापाय मस्त मोगाची दू सिस्टर राणी मारिया मगून न्हिदलेलो जाल्लो तो येता आसतना गळगळ्या रडता आनी बापय उठता काय पुट्टून धरता मोने पुता तूं आमच्या कुटुंबाचो म्हजो पूत म्हणून स्विकार करता त्या जाणा गळगळ्या रडोवन त्या ह्या हातान चुरी मार ज्यूश घालून ज्यूश मारला म्हणून हात सापताना हांव वयता साबर नाका म्हणून त्या हाताक किस दिता मोगाच्या भावा मोगाच्या भयणी खंयच्या आवय करीत खंयचो बापय करीत हीच आनी 3 पटी सुरी घालून ज्यूश मारले त्याच मनशाक राखी बांदून घेवन जेलांत सोडून घेवन घरा व्हरून घेवन कुटुंबाचो सांदो जावन स्विकार केला तांकां भाग्यवंतून पासारी जाय ही इमोशनल हिलींग ही बगडांची निजागी गूण जावची प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 2 घडी मागीर म्हजेच कुटुंबां जाल्ले हांव तुमी आयकलां हांव म्हजेच निमाणे भयणीचे पयले एपटी साक्ष दिली मागीर उरलें सांगता हांव ताका 13 वर्सां उपरांत 8 वर्सांनी ताका भुरगें जाल्लें भुरगें जायनाटलें 4 बडी गर्भ गेल्लो उपरांत वखद कण घेवन कितें घेवन आमी हर एक म्हयन्या मागताले हांव भुरगें स्लिप जालें 7व्या म्हयन्यांनी कशें उरलें भुरगें जल्मलें 5 वर्सां पयलें जल्मलें ताका जस्टीन नांव दवरलें बद्यार म्हणजे निमाणे भयण ताका एप्रिलाच्या 27 जल्मलें जुनाच्या पयले तारखेक बावतीन दिल्लो जुलयान ती शेळ जाली ताका व्हरून डॉक्टर दाखयतना म्हणटा ताका हार्टांत होल आसा तुमी एजो हॉस्पिटलाक व्हरचें ना हांव कांकरांनी व्हरता हांव डॉक्टराक कितले रिक्वेस्ट केलें ना एजो हॉस्पिटल डॉक्टर सोम्स म्हणून आसा भारी बरो थंय व्हरा म्हणे ते येले मोगाचो न्हू मोठ्या सांगता हांव 26 दीस ते एजो हॉस्पिटलांत आसलो तो भुरगो तोंडांतल्यान नाकांतल्यान वायार गेल्ले देवा ताका आमी 6.5 लाख रुपये खर्च दिले म्हजी भयण आमी सगळे दीस आनी रात मागताले हांव खंय रेतेरेका गेल्या मेसेज एकलो मागतालो दैवीक तेच मोरयमायचो तेच उपास मागणें बरें जाता म्हणे 26 दिसांनी 6.5 लाख रुपये खर्चून बरें जाता म्हणे 26 दिसांनी भुरगे मेले मोगाचो न्हू आमी अत्मी तरान आमी सिकनेस मागणें करून मनांतलें हांव रडतालो सक्रमंत म्हाका वचून देवा कित्याक केलें देवा तुवें म्हजे भयणी इतलें आश येता एका भुरग्याक देवा कित्याक बसो तुवें दिलें कित्याक बसो तुवें येलें आमी मागतलें पूण मागणें सोडूंक ना ती स्पिरिच्युअल सिकनेस म्हणजे भयणी बावजीन सोडलेलें पूण तांकां फसकून हाडलें मोगाचो न्हू उपरांत 13 वर्सांनी डॉक्टरांनी भुरगें जायना म्हणले कडेन अपुरबायचो चरको भुरगो जालो मला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया फेब्रुवारीच्या 13 तारखेर ताचे 1 वर्स जाता अपुरबायचो भुरगो कांयच प्रॉब्लेम नासतना आसा मोगाचो न्हू वय डॉक्टरांनी भुरगें जायना म्हणले कडेन मागण्या वरवीं सोडून वचो वय निरासपण भोगता आशा जाता इतलें मागता इतले रेतेर येता शुक्रांगासर येता मंगळार सांतोन येता खंय येता आनी आयकना निरास ना देव पळयता व्हरता दर्याच्या तांबड्या दर्याच्या बगले व्हरता मुखार गेलो तो पडोन मरताय फाटी गेल्या फारावाचे सैनीक मारतात त्या दर्यो उगतो जाल्यार बरी
देव दर्यो उक्तो करता म्हज्या बहिणी अपूर्बा असो चरको बगो तुमकां आमी फोटो दाखयता मागीर भोव अपूर्बा असो जोशवा म्हूण नांव दवरलां हांवें भोव अपूर्बा असो आतां परवा 13 तारखेर एक वर्स काबार जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया केदार स्वीकार करतना कशें अजाप जाता निमाणे घडी तितून अखेर करता हांव बेंगळुरू सेंट जोसेफ कॉलेज हायस्कुलांत शिकयतालो थंय म्हाका काम मेळ्ळेलें मात्र सुरवेचें काम मेळ्ळेल्या वेळार हांव म्हाका सांगलें 9th A एक क्लास भयंकर उपराळी कोणा टिचर आयल्या पुरो डेस्कार बांकार पुरो उठचें पुरो नाचचें करचें पुरो करतालें हांव गेलो जाल्यार मोठो सांगता म्हाका न्हू क्लासीक म्हाका सोशियोलॉजी समाजशास्त्र शिकोवंक आहलें इंडस व्हॅली सिविलायझेशन सिंधू नागरिकते शिकोवंक आसलें हांव गेलो क्लास येतना गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग म्हळें बसलें हांव एटेंडन्स काडून येतना येस सर येस प्रेजेंट सर म्हणे काय कितें कितें म्हणूंक लागलें कशें जावं हांव मागीर क्लास शिकयलें बरी क्लास न्ही बरें इम्प्रेस करचें बरें कर शिकयलें सिंधू नागरिकते म्हळ्यार तशें बरें कर शिकोवन अर्दें वर्स शिकयलें शिकोवन घेवन नोट्स दिचे न्ही नोट्स दिचे म्हणून हांव बोर्डार वचून बरोवंक करतना एक पेपर बाणा म्हजे वयर ड्र पेपर बाणा अरे कोणें उडयलें आवाज ना सत्य सांगा कोणें उडयलें हांव कांय करना आवाज ना सकट उबे रावले कोणें उडयलें रावा उबे रावन दी उरलें सकट बसा सकट बसलें आतां दच्चें कशें ये धावा म्हाका धड उठले भितर आनी क्लास जावन जाल्यार मागीर क्लास काडचें म्हणना उरो म्हणलें बसोन देवा हातूंत पाव म्हणून बसोन हांव बोर्डार बसोन एक बरयतना पाटी पळयतना पेपर उडोवन रेडी जाला हात वयर आसा कितें करता तेणी जागी काण मारता न्ही ना आमी करूं ना उठ म्हळें कितें उठ वता उठलो नांव कितें तुजें मार्टीन हांगा म्हण आपयता आसतना घंट जाली 45 मिनिट्स क्लास स्टाफ रुमा व्हरून गेलो वचून येता आसतना हांव ताका विचारना कित्या कडेन मारूंक ना विचारलें तुजें नांव कितें मार्टीन कितले भाव भयणी हांव एकलो पूत फादर बापूय कितें करता एअरफोर्सांत काम करता फादर जाल आलिमडे कडेन आवय कितें करता TV कंपनी काम करता एकलो पूत बापूय मिलिट्रींत आवय कसो करता मारताले मारूं ना ताका म्हळें व्हडना तुजे डॅडी मम्मी कशें आहा ती बरें त्या धाडा म्हणालो तो असो रावलो भुरगो थंड जालो त्या म्हणालो फादर सर त्या म्हाका सर म्हजे डॅडी घरा पिवून येता आनी बेल्ट घालून मांयक मारता कित्याक तूं ऑफिसांत दुसऱ्या पट्ट्यान आसाय म्हणून आरोप म्हणून मारता तूं कितें करता म्हाका बेन दिसता एक हांव न्हिदले बरी पांघरून न्हिदता न्हिदले बरी कर नाजाल्यार भियान लिपो रावता फादर पण घरांत ताका एक्सेप्टन्स ना रिजेक्शन मोग ना देखून हांगासर तशें मोठवें करता मोगाचें न्हू हांवें ओके आनी म्हाका नाका पता तो बरो भुरगो पटवून धरलें धाडलें ताचे क्लासमेट रोडार रावल्ले रोडार आनी वो बॅग काडून धांवलो सर मारूं ना मारूं ना हांव बरो भुरगो म्हणलें गेलो पडे दुसरे दिसा 15 मिनटां पयलेंत आयला क्लासीक मुखार माटीन काय आसाय तूं बरो भुरगो का मुखार बस प्रॉब्लेम ना मंथली टेस्ट आसलेले मंथली टेस्टांत 25 ऑब्जेक्ट दिल्ले ताका खाली 100 मार्क मेळ्ळ्यात उरल्या परत 20 मेळ्ळ्यात जाय म्हणून ताचे पेपर वयर दवरले जाय म्हणून पेपर वयर दवरून हांव भायर गेलो भायर येताना कोणाचे पेपर वयर दवरचे क्लासीन फर्स्ट आयल्याचे हांव क्लास येताना गुसू खबर मार्टीन तुजे पेपर वयर आहा न्ही रे कितें रे गुसू हांवें म्हणलें मार्टीन तुजें हँड रायटींग कितलें सोबीत पळय कितलें नीट बरयलां पळय हँड रायटींग बरी मनीस कसो म्हूण कळटा ताजें कॅरेक्टर कळटा तूं बरो भुरगो हुशार नेक्स्ट बरें करचें असो गेलो मोगाचो न्हू हांव सांगता दुसऱ्या म्हयन्यांत आउट ऑफ 25 18 मेळ्ळे शॉर्ट सांगता हांव 4 म्हयन्या भितर क्लासीन फर्स्ट 10th फर्स्ट रँक शॉर्ट सांगता तुमकां मोगाचें न्हू आज तो MD डॉक्टर जावन अमेरिका न्यूयॉर्क आसा अमेरिका सेक्टराचो एसोसिएशनाचो अध्यक्ष जाला थंयसर म्हाका विजा दिल्ली हांव एअरपोर्टांत देंवतना म्हाका पटलून जावन स्वागत केलें आनी रडलो अरे मार्टीन कित्याक रडताय ना फादर सर फादर हांव मागीर तुमकां सांगता म्हणलो आनी दुसरे दिसा सक्को डॉक्टरांचे ताणें हे डिनर प्रोग्राम केल्ले थंयसर म्हणटा सगळ्या मुखार फादर बोनावेंचर फादर न्ही देव म्हज्या जिवितांत त्या दीस हांवें पेपर उडयतना ताणें जर ताका मारलें जाल्यार क्लासीन भायर गेलो जाल्यार आज गुंडा जावन भोंवता आसलो पूण त्या दिसांनी म्हाका ह्या सरनी फादरा म्हणलें तुजें हँड रायटींग सोबीत तूं हुशार तूं बरो मनी म्हणलें आतां तीं उतरां म्हज्या कानांत आनी काळजांत गुणगुंतात फादर देखून हांव ह्या स्थितीक पावलां वय मोगाचें न्हू आमी कोणागे खंडन करचें ना केदाळ सकयल करचें ना स्विकार करया निजागे कशें डॉक्टर मार्टीन तेंच वयर पावला चड लोकांक तुमच्या भुरग्यां म्हळ्यार वयर हाडूंक प्रयत्न करया हे क्रिस्त मागया